गोय सरकाराकडेन 500 कोटी रुपयांचो कामगार उदरगतीचो निधी उपयोगाविणे पडून उरला। पहिल्या पावण्याचेर ह्या निधीचो उपयोग बांदकाम मळाचेर काम करपी कामगारांच्या उदरगतीक लागून वापरतले। गोंयांत सध्या 90% बिगर गोंयकार जाल्यार 10% गोंयकार बांदकाम मळाचेर कामगार म्हणून काम करतात, अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या। या कार्यक्रमाच्या निमित्तान या मुद्दामून आमच्याकडे कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर फंड्स ऑलमोस्ट मोर दॅन 240 crores of rupees, आता 500 ऑलमोस्ट 500 crores of rupees पैसे आमच्याकडे तसेच हांव मुद्दाम सांगता म्हणजे हांव जेन्ना रिव्ह्यू घेतालो हे पैसे एक तर कन्स्ट्रक्शन वर्करांक वचूंक जाय, बट ताजो बोर्ड जो आसा जो आमी बोर्ड फॉर्म करता ताजे जे वेगवेगळे युनियनाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता तांच्यांनी बी ते त्या इट इज नॉट ओनली द गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्हणजे गव्हर्मेंट आपल्याक जाय तशें स्पेंड करूं शकना। दॅट डिसिजन इज टेकिंग बाय द बोर्ड। हांवें लेबर कमिशनराक इन्स्ट्रक्शन दिलां टायम टू टायम आतां तेज्यो मिटिंग्स दर म्हयन्याक मिटिंग घेवच्यो आनी ते पयशे एक्च्युअली जे कन्स्ट्रक्शन वर्कर आसा कन्स्ट्रक्शन वर्कराच्या वेलफेअरा खातीर कन्स्ट्रक्शन वर्कराच्या सोयी खातीर सगळे पैसे जे आसा दर वर्साक आमी मॅक्झिमम जितके स्पेंड करपाक शकता तितके पैसे हाज्या फुडें स्पेंड करप। ज्या निमित्तान म्हणजे आमी जरी म्हटलें गोंयांतले फक्त 10% ऑफ द कन्स्ट्रक्शन वर्कर आसतले, 90% ऑफ द कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स कमिंग फ्रॉम द आउट ऑफ द स्टेट, बट वर्कर हो वर्कर आसा, कामगार हो कामगार आसा, जरी तो आमच्या राज्यांतलो आसतलो किंवा देशा वयल्यान येवन हांगा काम करता आसतलो, पण त्या कामगाराक सगळ्यो सोयी दिवप ह्यो गरजेच्यो आसा। आनी म्हणून तर आमी सगळ्यांनी जॉयंटली काम करून म्हणजे कन्स्ट्रक्शन सायटीचेरूय बी तांकां जी सॅनिटेशन आसतलें, रावपाची सोय, बाकीच्यो सगळ्यो सोयी त्योय करपाक जाय। तांच्या भुरग्यांच्या खातीर शिक्षणाची सोय जी आसतली ती आमी बस प्रोवायड करून किंवा मोबायल स्कूल दिवप त्याची सोय आसतली किंवा तांकां स्कॉलरशीप आनी बाकीच्यो ह्यो सगळ्यो सुविधा आमच्या लेबर कमिशनरा कडल्यान टायम टू टायम आमी काळजी घेवन ते दितले।